म्हादयचे बाबतीत कर्नाटक येदे व्हडले पाऊल उबारता आनी गोंयच्या सरकाराक ताची जागूय ना हाचे वयल्यान सरकार आंधळो जाला काय कितें असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान उपरासला। म्हादय परस भाजपाक कर्नाटकांतल्या खासदारांचो आंकडो चड म्हत्वाचो आशिल्ल्यानूच गोंयचे सरकार वग्गी आशिल्ल्याची टिकाय ताणें केल्या। पळयात ताचें म्हणणें। कळसांतल्यान मलप्रभा नाळां कन्स्ट्रक्ट करून कळसाचें उदक मलप्रभा बेजिनान डायवर्ट करपाचें काम कर्नाटकान सुरवात केल्लें आसा। हे सुरवात आसा तें काम हांवें म्हजे ट्विटराचेर दाखयलेलें आहा। हें काम चालू आसतना आमचो गोंयचो सरकार भेरो जाल्लो आहा, आंधळो जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता तोंडूय बंद पडला म्हणल्यार मौन जाल्लो आहा। सो डेफ, डम एंड ब्लाइंड गोवा गव्हर्नमेंट टू अ मेजर इश्यू विच कन्सर्न्स द लायफलायन ऑफ गोवा म्हणल्यार आमची जीवनदायिनी म्हणजे म्हादय जी आसा, जी मुखेलमंत्र्यान आपल्या आवय परस व्हडली म्हणिल्ली, हे म्हादयचे आज असो अत्याचार चालू आसा म्हणल्यार म्हादय डायवर्ट कर्नाटका करता आनी गोंयचो सरकार ताजेर ओग्गी आहा। मे बी वयले इंजिना कडच्यान तांकां डायरेक्शन आयलें की 28 MP कर्नाटकान जे आसात हे चड म्हत्वाचे तुमचे जीवनदायिनी परस आनी ताजे खातीर ते ओग्गी आसात। थोड्या दिसांनी हे वतले आनी कर्नाटकान कॅनवसिंग स्टार्ट करतले। अशें आसतना गोंयकारांनी ओग्गी रावन पळोवप की आमची जी लायफलायन आहा, म्हादय नदी जी आहा, ही डायवर्ट करून कर्नाटकाक घेवन वतली जुना पयलीं। म्हादयचें उदक गुंडावन व्हरपाचो कर्नाटकाचो यत्न यशस्वी जालो जाल्यार गोंयांक उदका खातीर पादेशीर जावपाची पाळी येतली अशी भिरांत बाणावलेचो आमदार वेंजी विवेकाच्यान उक्तायल्या। पुण्यात चोयल जाल्यार कर्नाटका आयकनासतना बाय फोर्स कलसा बेसिनांतलो जे उदो आहा आमगेलें तें डायवर्ट करपा आनी मलप्रभा बेसिनां व्हरपा एम हो एक ट्रेंच बांदून सोडलो आहा आनी हो ट्रेंच आतां पावसांत आमकां सारको म्हारग पडपा, उदक सगळें गुणोवन सगळें तें मलप्रभा बेसिनां वयतलें आनी हें जालें जाल्यार आमगे जी म्हादय जी आहा, जे उदका फ्लो आहा तो फ्लो कमी जातलो आनी मंदोवी उदक भितर जातलें। हे सगळें जाणां हें उलयन सगळें गव्हर्मेंटाक सांगलां, सगळें जालां। आतां डिझास्टर इज in making. Disaster is in making, and I think the chief minister has to come out and tell us what is his plan now. How is he going to stop this diversion? Because he has to take action now. Code लागलो सगळ्यांक सगळें खबर आहा आनी हें जाल्लें आसतना how he is going to act and how he is going to act as the prudent head of the state. हें आज जाण जावपाची गरज आहा आनी we totally condemn this government style of working, how they are working and the way they have taken things for granted, and the whole reason boils down to the chief engineer of WRT. The chief engineer of WRT must come out with solutions. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।